दीस बुधवार, जुलैची 1 तारीख 2026. पहिले मसाक. आमोस प्रवादाच्या पुस्तकांतले मसाक, अध्याय 5, वळ 14 ते 15 आणि वळ 21 ते 26 पर्यंत. बरें तें सोदा आनी न्हय वायट. तेन्ना तुमी जियेतल्यात आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणे सर्वेस्पर दळभराचो देव तुमचे सोवें आसतलो. वायटाचो द्वेश करा आनी बऱ्याचो मोग करा. शहराच्या दारवट्याकडे न्याय स्थापीत करा. तेन्ना सर्वेस्पर दळभराचो देव जेजूच्या उरलेल्या लोकांची दया करीत. तुमच्या परबांचो हांव द्वेश करतां, तांचो म्हाका कांटाळो येता. तुमच्यो दाबाजीक जमाती म्हाका मानवनात. तुमी होम आनी अन्नार्पणां केल्यारय हांव तांचो स्विकार करिना. सरबेल्ल्या गोरवांच्या शांती बलयेचेर हांव नदर पर्यान मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजे तावन पयस करा. तुमच्या किन्नरेच्या संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिनाकात. बगार नीत उदका भाशेन व्हाळोवन दी आनी प्रामाणीकपण थांबनासतना व्हांवतल्या व्हाळा भाशेन. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 50, 7, 8 ते 9, 10 ते 11, 12 ते 13, 16 BC ते 17. श्लोक. नितिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. आयक म्हजे परचे, हांव सांगता तें आयक. इस्रायेला, तुजे विरोध हांव साक्ष दितां ती आयक. कित्या हांव देव, वय तुजो देव. श्लोक. नितिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. तुज्या आज्ञा विशयान कसलीच सूख हांव लेखिना. तुजो होम बलयो सदांच म्हजे मुखार सदांच आसात. तरी तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोगतेय म्हाका नाकात. श्लोक. नितिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. कित्याक रानां वनांतलीं सगळीं सावजां कुड्या दोंगरांनी हजारांनी भोंवतात तीं गोरू वासरां, तीं सगळीं म्हजींच. मळबा वयल्या सुकणांक हांव वळखतां. धरणीर चलतात वा सरतात त्यो सगळ्यो जिवियो म्हज्योच. श्लोक. नितिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. म्हाका जर भूक लागता हांव तुका सांगचो ना. कित्याक संवसार आनी तांतू आसा तें सर्व म्हजेंच न्ही. हांव कितें बैलांचें मांस खातां वे वा बकट्यांचें रगत पियेतां. श्लोक. नितिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. म्हज्यो आज्ञा उसारूंक तुका कशें फुटवाता. म्हज्या कराराची नियमां तुज्या वंटाचेर कित्याक. तूं म्हज्या धर्म शिक्षणाची बेपारवा करताय आनी म्हज्या उतरांक कान दिनाय. श्लोक. नितिवंताक देवाची सडवण हांव दाखयतलों. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. ताचे सगळे रचनेन प्रथम फळां आमी जावच्याक ताचे स्वंत खुशेन स्वताच्या उतरां मरिफात बापान आमकां रचल्यान. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8, वळ 28 ते 34 पर्यंत. उपरांत तो पेले तडीक उतरून गादारेनकारांच्या गांवाक पावलो. थंय देवसार लागले 2 जाण समाधींतले भायर सरून ताचे मुखार आयले. ते इतले भिरांकूळ आसले की ते वाटेन चलोन वचूंक कोणूच धैर्य घेनातलो. आनी ते बोब मान म्हणाले, जेजू देवाच्या पुता, आमचे खबरेक तूं कित्याक आयलाय. ठरायिल्ल्या वेळा आदींच तूं आमकां दगदूंक आयलाय कितें. थंयच लागसर साबार दुकरांचो एक हिंड सरतालो. देवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले, हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार
आमकां त्या दुकराच्या हिंडान धाड. जेजून तांकां म्हळें, वसा. तक्षण ते भायर सरून दुकरांत थंय प्रवेश जाले आनी सगळो हिंड धांवन वचून कडश्या वयल्यान सरोवराक उडोवन उदकांत बुडोवन मेलो. तितल्यार दुकरांचे सरोवपी पडले आनी शारांत वचून ही सगळी गजाल आनी प्रत्येक जावन देवसार लागलेल्यांक कितें घडलें तें सगळें थंय तांणी सांगलें. हें आयकून शहराचो सक्कड लोक जेजूक मेळोंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयतस तांच्या गांवांतलो ताणें वसा जय म्हणून तांचे लागीं परत तुंक लागलो. देवाचें उतर हें. पाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देव आमचे सवें आसा ह्या सवालाक जाप भोव सोंपी. आमोस प्रवादी म्हणटा, वायटाचो द्वेश करा आनी बऱ्याचो मोग करा. न्याय स्थापीत करा. नीत उदका भशेन वाळोवन दी आनी प्रामाणीकपण थांबनासतना व्हांवता वळा भाशेन वय. तेन्ना दळभरांचो सर्वेस्पर देव तुमचे सवें आसतलो. धार्मीक आचरणा प्रास बरें करचें, न्याय नीत आनी प्रामाणीकपणान जियोवचें देवाक चड मानवता. जशें देव सर बरेपणाचें मूळ, तशेंच देवसार सर खोटेपणाचें उगम. आमी खोटेपणांत बुडलेल्या वेळार सैतानच आमचें जिवन चलोवन व्हरता. जेन्ना आमी कितेंय वायट करता तेन्ना थंय देव ना. जेजू आयलो आमकां सर वायटांतावन आनी सैतानाच्या पासांतावन सुटका दिवंक. हांव देवाक म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या जिणेंत जागो दितां जाल्यार कोण म्हजे विरोध रावात?